Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. A low pressure region has formed over Bay of Bengal, which is actually increasing the rainfall activity and also the wind over Goa region. That system is expected to move westward in the coming days, and it will be there moving till around 7th of August. So we can expect the rainfall activity as well as the wind activity to be there up to 7th of August. There will be slight reduction in wind speed from around 7th. The rainfall activity as intense like yesterday is going to continue for 5th of August as well as on 6th of August. We are expecting very heavy rainfall to take place at 3 or 4 locations over both districts of Goa. Now, the total cumulative rainfall over Goa has crossed 100 inches today. Now it stays at 101 inches, which is 21% higher than the normal value for this period up to 5th of August. म्हापशा मतदारसंघात कितलीशीच वरां लायटीचो पत्तो ना. झाडां पडली, 11 केव्हीचो इन्सुलेटर फेल, फिडर वरांची वरां बंद, लोकांक लायट ना, उदकय ना. खात्याच्या स्टाफान रातभर काम करून मंगळारा सांजे गेल्ली लायट बुधवारा दनपारा पेटली. तेन्ना कामुल्ले, चिखले, रेवड्या, नादोड्या, जुयार हे जायत्या गांवांनी उदक गेल्लें, जायत्या लोकांक न्हू तशी हानी जाल्ली. लोकांच्या घरांनी उदक, लोकांच्या भिंती कोसळ्ळे, अशें जाल्लें आसा की घर सुद्दां कोसळ्ळें. गेले फावटी एका घरान एक फामील आख्खी उरलेली. आमच्या ह्या भुरग्यांनी ह्या व्हडयेनी वचोन कोण हे येवंक ना, खंयचे फायरचे जावं खंयचे सेफ्टी हेचे येवंक ना. आमच्या ह्या भुरग्यांनी ह्यो व्हडयो घेवन वचोन लोकांक घरांतल्या फामिलींतल्यांक हाडल्या. तर मागणें करता की हे फावटी हे जे जातलें देवा कडेन मागात सगळें की हो दुश्काळ बेगिनान बेगीन वयचो. उदीक भरला लोक बेंची गेले म्हणटा कशें उदीक येयलें ना पळय केल्लो लोकांनी गाडये वयर काडल्या दवरल्या काडून वयर म्हणटा गेल्यार कितलेशे आसा पळय नाका येना सगळ्या लोकांचें पळय ती आतां पळय आनी उदीक वाटपाचें आसा पूण अर्द्या वरान उदीक वाडलें 1 वरान. भितरल्यान खूब जाणांचें लुकसाणूय जाल्लें आहा, घरांनी उदक पावल्लें आहा. आनी म्हाजे लोकांक अपील की जाता तितलो पयलो जीव सांबाळात आनी मागीर कितें लुकसाण भरपाई आहा ती गोवोरमेंटा कडल्यान हांव जाता तितली करून घेतलो. तेजे भितर फिकर ना. पण जाता तितलो सगळ्यांक म्हाजें आव्हान आमचे इब्राहिमपूरकारा कडेन एक म्हाका सपोर्ट करपाची गरज आहा. म्हाका दिसता लास्ट टायम हांव तितली वादळ येवना, पूण फाल्यां कितें जायत तें सांगपाक जायना. काही लोकांक मेळ्ळें, काही लोकांक मेळूं ना आनी तेंची फॉर्मेलिटीज लास्ट जाता म्हटल्यार कितें तरी प्रॉब्लेम आयलो. कितें जालें रे तेन्ना फायनान्शियल प्रॉब्लेम आयलो आनी सद्या गोवोरमेंटा कडेन पयसो ना. पण जें कोणाचें लुकसाण जालां तांकां पयसो मेळटलोच आनी तो दिल्या शिवाय हांव ओगी रावचो ना. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकरान हेणी आतां व्हिजीट दिवन गेलो. गेल्या वर्सा जे बुडले सेम पद्दतीन तशेंच बुडलेले. हेका जर कारण जर पळयलें जाल्यार आमचे जो बंदारो घातलो सकयल तेच मेन कारण आहा. आनी बंदाऱ्या खातीर वर्साच्या वर्सा ही अशीच हे जातली. सकाराम कळंगूटकर आयज तेजे 20 गायो आमी वयर व्हरतना कितें हालत जाली ती आमकां खबर आहा. मिनिस्टर येवन पळयतलो, कितें तरी थोडें दितलो, तेचेर जावचें ना. तेचे आयज सादारण एक 4 एकर जमनीतले भात काबार जाल्लेले आहा. गेल्या वर्साचे पयशे ताका अजून मेळांक ना. सांगपाचें म्हटल्यार जे धरणाचें उदक वयले तिराळीचें येता ते एट अ टायम सोडटा. चड पावस पडलो काय सोडटा. त्या खातीर आमचो गांव बुडटा. हेचेर सीएमानूय लक्ष घालपाचो. तुम्ही फाटल्यान पळयता हांगासर हो रोड आसा उसगांव गांजे ते वाळपय आनी हांगासर हो रस्तो तुमकां कांयच दिश्टी पडना. म्हटल्यार ह्या 2-3 दिसांक जो पावस पडला सगळें उदक भरलेलें आसा आनी कंप्लीट रस्तो हो बंद जाल्लो आसा आयज सकाळच्यान. आनी म्हाका दिसता हें उदक समज जर पावस कमी जालो जाल्यारूच हें उदक देंवतलें आनी मागीरूच गाडयो हांगसरल्यान वचपाक शकता. पण सद्या ज्यो गाडयो हांगासर येता त्यो गाडयो हांगसरल्यान डायवर्ट जाता. सो
लोकांक रिक्वेस्ट करता की सपोज जर उसगांव गांजेच्यान कोण समज जर वाळपय वयता जाल्यार तेंच्यांनी ह्या रस्त्यान येवचें न्ही, जाल्यार दुसऱ्या वाटेंतल्यान वाळपय वचपाक दुसऱ्या मार्गान वयचें. हांव गुयले काडिल्ली तो सकाळी असो गेल्लो तेन्ना हे पाणी भरलेलें नासलेलें असो गेल्लो. आतां यो जाल्यार तो सबंद रोड पुला पर्यंत गांजे पुला पर्यंत भरलेलो आसा. आनी हे वार्षिक अशेंच पूर्व अशेंच जाल्लें फूल भरून उरलेलो, हेज्या पेक्षा चड वाडलेली. दुसरे वाटेन गेलो जाल्यार आमकां पाळी नाल्यार होण्याच्यान तशें घुंवन येवचें पडटा. ते कितले पयस पडटा अशें म्हणल्यार? सादारणचे ते 15 किलोमिटर सुमार चड पडटा. हे जाल्यार तुमकां डायरेक्ट लागीं आसा. 5 किलोमिटरान पावले. ही वाळवंटी न्हंय हांगासर आयज भरपूर पावस पडला. आयज तारीख 5 ऑगस्ट आणि आतां वाळवंटी न्हंयक असो हुंवार आयला आणि पुरायपणान विड्डेच्यान व्हांवत येवपी ही न्हंय सकयल सांखळे विठ्ठलापुरा पांडुरंगाच्या देवळा कडेन मेळटा. आणि आयज हे घोटेलेचे पूल, ज्या पुला वेल्यान पुराय सामकें अशें वेल्यान उदक वता. आणि आतां ही सुरवात सकाळीं सारकी 9:30 जाल्यात आणि हाज्या उपरांत कितलें वाडत ताचो नेम ना. गांजा, म्हादय आनी कुळ्या खांडेपारच्या न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडत आसा. बेळगांवां उटंगाराक लागून न्हंयची पातळी वाडल्या म्हूण सेंट्रल वॉटर कमिशनान ऑफिशियल फ्लड फोरकास्टार ट्विटरा वरवीं कळयला. कॅसल रॉक पालसण कोसळ्ळे. रेल्वे येरादारी कितलींशींच वरां बंद उरली. चोर्ला घाटार पालसण कोसळ्ळे. गोंय बेळगांव रस्तो 10 वरां बंद. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.